गोयचे राजकीय पक्ष 2027ची विधानसभा वेंचणूक मुखार धरून राजकीय समीकरणां घट्ट करपाक लागल्यात. आरजीपी गोवा फॉरवर्ड वेगवेगळे विशय घेवन ग्राउंडार दिश्टी पडटात. सोमारा मोपा विमानतळावेले टॅक्सी इश्यू वेल्यान गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आणि आरजेपीचो मुखेली मनोज परब वांगडा दिश्टी पडले. हाचेर मनोजाक विचारल्यार तो कितें उलयता पळया. पूण जेन्ना जेन्ना गोंयांक गरज पडटा, आतां तो विजय वांगडा येयलो, आमी वांगडा येयले, सो हितून जर गोंयकारांचो बेनिफीट जाता जाल्यार निश्चित आमी वांगडा येतले. पळय कशें आतां सध्या तरी आमी इश्यू बेज वांगडा येत आसा. फुडें कितें जातलें कशें ना तें फुडें मागीर टॉक्स करचे पडटले, तेजेर उलोवचें पडटलें, ते फुडले गजाली आसा. पूण सध्या तरी इश्यू बेस्ड आमी घेवन वयता. कित्याक आमचे आतां जर आमी जर पळयत जाल्यार पेडण्यान तर गोवा फॉरवर्डाचे सध्या तरी कोण ना. आरजीचे आमचे थंय आसात, आमी कंटिन्युअस थंयसर आमचो कॅन्डिडेटूय घातलेलो. सो हेतून अशें ना की पॉलिटिकल हेका लागून आमी वांगडा येयला. आयज तेका ते मेळ्ळे, आमकां ते मेळ्ळे, आमी गेले, तो गेले. फाल्यां जर परते दुसऱ्या विशयाक जर अशेंच जालें, वांगडा येयले जाल्यार वांगडा येतले. वांगडा जर प्रेशर घालून जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार बरें आसा न्हू. आनी पॉलिटिकलचे फुडले कितें कित्याक ही 1.5 वर्स आसा अजून व्हडले इलेक्शनाक दिवपाक जाय. गोंयकार कोण तो आमकां डिफायन करपाक जाय, गोंयकार कोण कितें डिफायन करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जर तो रेडी आसा, आमी रेडी आसा जाल्यार मागीर फुडले डिसिजन घेवपा जाता न्हू. मनोज परबाच्या उलोवपा उपरांत विजयानूय हे विशयी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. सर आज दोन्ही रिजनल पार्टी वांगडा येयली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि पुढे असताना तुमच्या वांगडा ना इश्यू गोंयचे खातीर आनी गोंयकारां खातीर एकवट जावप हो तुमकांय बरो दिसपा जाय. तुमकां बरो दिसना? गोंयकारां खातीर जर झगडटा जाल्यार सेपरेटली झगडून कितें फायदा? मजगतीं हे दोनूय स्थानीक पक्ष एकठांय येतले काय हो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.